वास्कोत येवपी जेटीक एक गट विरोध करता जाल्यार बोट धनी संघटना ह्या प्रकल्पाक तेंको दिता। वास्कोत येवपी फिशिंग जेटी ही वास्कोच्या उदरगत प्रकल्पाचो भाग आसा म्हण बोट धनी संघटना सांगतात। RDX गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। आता 40 वर्सां जाली आमी बोटकार त्रास काडटा एक जेट्टीक लागून। 40 वर्सां आदीं आमी एक फायट चालू केल्ली एक नेई फिशिंग जेट्टीक। जगदीश टायटलर मिनिस्टर आहलो फॉर सरफेस ट्रान्सपोर्ट तेन्नासून आमी त्रास काडटा। म्हाज्या बापायन आनी हेर बोटकारांनी तेका ब्लॅक फ्लॅग दाखयल्ले वास्को येयल्लो तेन्ना। सो बोटकारांक आनी गोंयकारांक हें कळपाक गरजेचें आनी सरकाराक कळपाक हें गरजेचें की आमची ही फायट कितली पोन्नी ती। आतां थोडे आमकां स्टेटमेंट करूंक सोदता की ही फिशिंग जेट्टी तांकां नाका म्हणून। इन 1998 हांव हें रेकॉर्डार म्हणूंक सोदता, इन 1998 जेन्ना आमी MOU सायन केल्लो बिटवीन गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, GFBOA आनी MPT, तेन्ना हे पळय कोण ट्रेडिशनल म्हणटा आपणाक तेन्ना हे बार्जीचेर भंडारी म्हणून कामाक घातले। तेन्ना तेंकडे पोनयो पासून नासले। आतां तितून हांव म्हणना की सगळे ट्रेडिशनल न्हू म्हणून, ट्रेडिशनल जायते जाण आहा तितून। हांव आजून म्हणटा की हिंगा वास्को पासून जायते ट्रेडिशनल धंदो करपी आहा आनी तितून आमी आहा। आमचे पायचे न्हू पूण आमचे मायचे सायडीन तरी आमी ट्रेडिशनल जाता। सो तेका लागून हांव मागता हे सरकारा कडेन की आमच्यो पळय बोट्यो कोणाकूय विचार तूं खंयच्या बोटकाराक वर्साक 4 ते 5 लाख रुपया जाय आमचे त्यो बोटी सारक्यो करपाक। आमची जेट्टीचे लेंथ हा 75 to 90 मीटर, आमच्यो बोटी हा सुमार 200 ते 250। एक टायमार फकत 12 काय 14 बोटे धोक्याक लागता। सो सीझन टायमाक कितले त्रास आमकां जाता हे तुमी कॅल्क्युलेशन करून पळयचें। आतां जायते सरकार येयले, सगळ्यांनी आमकां हेल्प केलो। हांव कोणाक डावन करूंक सोदना, येयल्ले ते सरकारान आमकां हेल्प केले। तेका लागून हांव म्हणूंक सोदता ही पॉलिटिकल आमची प्रेस कॉन्फरन्स न्हू। जायते सरकार येयले, सगळ्यांनी आमकां हेल्प केले। सांगूंक सोदता हांव की बाब आल्लेकरान, आमचे बाब जुझे फिल्पान जायते आमकां हेल्प केले। इवन आमचो जोकी आलेमो मिनिस्टर आहलो आमचे बरोबर जायते इन्स्पेक्शनाक येयलो। पूण जेन्ना इन 2012 जेन्ना मनोहर पर्रीकर आमच्या धोक्यार येयलो, बाब मनोहर पर्रीकर, तेन्ना तेणें आमकां एक आश्वासन दिलें की आपूण हो तुमचो 1998 MOU ऑनर करतलो म्हणून आनी तुमची ही जेट्टी वास्कोच करतलो म्हणून। आमकां चिखले येले, वाडे येले, एल्पेक्युरस हिल येले, बायणा येले आनी सगळ्याक आमी बोटकार रेडी आहले वचपाक। केन्नाच आमी म्हणोंक ना की आमकां हुंय जेट्टी नाका म्हणून, पूण लोकल प्रॉब्लेम जालो, एडमिनिस्ट्रेटीव कितें त्रास जाले तेका लागून आमची जेट्टी जावंक पावंक ना। जेट्टीचे बरे प्रॉब्लेम आहा आनी आमकां ती जेट्टी आतां पावना। आमकां गोवोरमेंटान बेगीची बेगीन आमची जेट्टी रेडी करची आनी तें सगळें जालेलें आहा तेजें, आनी ती गोवोरमेंटान बेगीन तेजेर लक्ष घालचो।